48 वरां पडू येता उटंगराचो पावस, हवामान खात्याचो अदमास। वाडीव लायट बिलांच्या विशयावयल्यान काँग्रेस परतून देवली रस्त्यार। निलेश काब्रालाक दिल्ले चर्चेचे आव्हान, वीज मंत्री म्हणटा येयात आसात तयार। कोरोनाचे फाटभुंयेर मालभाटकारांची अंदूच्यान नवी प्रथा, तळयेत न्हू जाल्यार गांवांतले पोरणे बायत करतले गणपतीचे विसर्जन। गर्दी टाळपा खातीर ग्रामस्थांनी घेतलो एकमतान निर्णय। येवकार, हांव सुशांत गावस, पळोवयात खबरो विस्तारान। कांपालावेल्या उजो आनी आपतकालीन संचालनालयात शुक्रारा एक आगळो वेगळो सुवाळो जालो। कोरोना महामारी कडेन येसस्वीपणान झूज दिवन बरो जावन परत ड्युटेक जॉयन जाल्ल्या फायरमॅनाक शाबासकी मेळ्ळी। संचालक अशोक मेननान हेडक्वॉर्टर्सात ताका हुनहुनीत येवकार दिलो। वॉचरूम ऑपरेटर म्हणून काम करपी जॅस्मन परेराक कोरोनाची बाधा जाल्ली। हॉस्पिटलांत उपचार घेवन सडसडीत बरो जावन तो घरा आयलो आनी ड्युटीकय जॉयन जालो। उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा संचालकान फुलां तुरे भेटून ह्या कोविड झुजाऱ्याक येवकार दिलो। भारतांतल्या कोविड मळाचेर नदर मारल्यार दिसून येता फाटल्या 24 वरांत 69,652 लोक पॉझिटिव्ह सापडल्यात। आता मेरेन भारतात एकूण 29,10,000 पॉझिटिव्ह केशी आशिल्ल्याची दिसून आयला। 21,60,059 लोक बरे जाल्यात, जाल्यार 55,002 पेशंटांक मरण आयलां। 1,95,49,869 पावल्यात। 1,25,51,018 लोक बरे जाल्ल्यान तांकां नवी जीण फावो जाल्या अशें म्हणूं येता। मारुया भारतांतले कोरोनान प्रभावित केल्ले परिस्थितीचेर एक नदर। 4,79,779 दुयेंतींची नोंद करत कोविड-19 केसींचे बाबतींत महाराष्ट्र अजूनय आघाडीर आसा। त्या उपरांत येता तामिळनाडू, मागीर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आनी उत्तर प्रदेश। USA अजूनय केसींच्या बाबतींत आघाडीर आसा। त्याच्या फाटोफाट नंबर लागता तो ब्राझीलचो, उपरांत भारत, मागीर रशिया आनी साऊथ आफ्रिका। GOA365 ब्युरो रिपोर्ट। कोरोनाचे फाटभुंयेर मालभाट दवरलेकारांनी अंदू एक आगळो वेगळो पायंडो घातलो। नवो इतिहास घडयला अशें म्हटल्यार जाता। अंदू तळयेत न्हू जाल्यार गांवांतले आनी गरज पडली जाल्यार कुशीच्या वाठारांतले गणपतींचे विसर्जन बायत करतले। सरकाराची मार्गदर्शक तत्वां मतींत धरून गर्दी टाळपा खातीर ग्रामस्थांनी एकमतान हो निर्णय घेतला। गणपती केदे आसचे, हेच्या पासून ते विसर्जन कशें करचें, कितले जाणांनी करचें अशें साबार SOP सरकारान घालून दिल्यात। आता ते पाळपाची जबाबदारी लोकांची। दवल्लेकारांनी तकली लढयली। मालभाट वाठारांतली एक पोरणी बांय नितळ केली आनी तेतून सगळ्या गणपतींचें शिस्तीत विसर्जन करपाचें थारायलें। पळयात शिस्त पाळपा खातीर गांवांत दाखयल्लो एकवट। दवल्लेचे गर्दी न जावपाक आमच्या स्थानिकांनी एक डिसिजन घेतलें की आमी आमचे गणपती आमच्या वाड्यारच अंदू पावोवपाची वेवस्था करया म्हणून। आनी आज जे आमी जाग्यार उबे आसा ती बांय आनी जागो एक 20-25 पयलीं पळोवपाची नाशिल्ली, पूण आमच्या स्थानिकांनी एक आमी डिसिजन घेतलें की हीच बांय आमी डेवलप करया। ही बांय आमची बरी एक बरी आदली 100-150 वर्सांची पोरणी बांय। ही बांय आमी साफ करून बांय परती बांदून हांगाच्या जाग्याची साफ सफाई करून आमी हो एक गणपती खातीर, देवा खातीर एक बरो जागो आमी सगळ्या मुखार आमी हांगाच गणपती पावोवचे स्थानिकांनी एक डिसिजन घेवन आमी हो जागो डेवलप केला। आमचे 1.5 दिसाचे गणपती आसाच। जर स्थानिकांनी जर सपोर्ट केलो, आजूबाजूचे जर गणपती आसा जांकां त्रास जाता ते आमचे स्थानिक लोक हांगा बायन गणपती पावोवपाक ते मदत करतले। आमी ह्या मालभाटान रावतात। आमचे जवळ जवळ 30 गणपती आसात, पूण 30 गणपती एका बरोबर थंय बुडोवपाक वतले गर्दी जातली। खंय वताले तुमी? दवली झरीर व्हरताले। थंय गर्दी जातले, लोकांक त्रास, आमचे सगळे बरोबरच्या लोकांक त्रास जातले म्हणून आमी हांगसर अशें मिटींग, आमचे वाड्या वयल्या लोकांनी मिटींग घेवन हांगसरचे पावचे अशें म्हूण केलें। रुपेशान सांगलें अशें अशें आसा। रुपेशान सांगलें आमी आपूण तुका जागो साफ करून बरे भशेन सारके स्टेप्स हें करून सगळें करून दिता आनी ताणें ते भशेन करून आमकां दिल्लें आसा। आनी आतां आमी चिंतलां की ते गणपती वर्सा वर्स आमी हांगाच पायतले अशें म्हणून हाजे फुडें भशेन आमी अशेंच वर्सा वर्स पायतले अशें म्हणून आमी चिंतलां। प्रत्येक आमी जण 5 गणपती एका बरोबर हाडटले आनी ते पयलीं विसर्जन करतले, परत वतले 5 गणपती हाडटले, अशें करून करून 5-5 गणपती हाडून आनी आमी एका गणपती बरोबर 2 जाण मनीस आसतले पावपी आनी दुसरो कोण तरी अशें करून करपाक चिंतलां। आमकां आमी आतां जाणटे जाले,
आमच्यान ते तळेर वचपा आतां जायना. तेणीन जे डिसिजन घेतला ते योग्य डिसिजन घेवन हांगा काम करून ही अवस्था बरे भशेन हें केल्या ताणी. जाल्यार कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफास डायसान सरकारी एसओपी सांबाळून चवथ मनोवची अशें सांगतना समेस्त गणेश भक्तांक परबी भेटयल्यात. पळया. हांव सगल्यांक चवथीची सगल्यांक अनुवडीत परबी दिता. स्पेशली म्हगे कुंकळ्ळे कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक आनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांक आनी जे आख्ख्या संवसारांत आमगे हिंदू भाव भयणी आसा तांकां चवथीची अनुवडीत परबी. आनीक म्हज्या भाव भयण्यांक एकको सामोसो दिता हे चवथी निमित्तान. जे तुमी सोशल डिस्टन्सिंग आसता तें मातशें सांबाळपाचें. आनीक एक फावट हॅपी गणेश म्हूण सगळ्यांक विश करता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर मालभाटच्यान संदीप तुयेंकार. कोरोना पातळचो न्हू हे खातीर लोकांनी जतनाय घेवची. पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन आवाहन केलां. वाडे तळ्यात गणपती विसर्जनाची वेवस्था केल्या. गणपती पावयल्या उपरांत लोक सुरक्षीत भायर येवचे हे खातीर जीवरक्षक तैनात करतले अशें ताणें सांगलें. चवथीची तयारी सुरू असतना माविनान वाडे तळ्याची पळोवणी केली. तळ्या भोंवतणचे सुवातेचें सोबीतीकरण करतलो अशें ताणें सांगलें. आनी लोकांनी केअर घेवपाक जाय की हें दुयेंस ना पसरपाक आनी पसरपाक. तेका लागून केअर घेवनूय तेणी फावो ती देवाची भक्ती करपाकूच जाय. आनी तांकां एकूच सांगता की हेजे फुडें आमी जे माणूस म्हूण आसता मनीस आसता हे संवसारांत केदोय व्हडलो आमचे प्रसंग येयल्यार आमी ते ओवरकम करपा जाता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लायट बील दर वाडीवेल्यान गोंयभर बोवाळ पडला. शुक्रार दिसा काँग्रेसीन मुरगांव पालिकेचेर मोर्चा व्हरून निवेदन भेटयलें. काँग्रेस फुडारी संकल्प आमोणकारान लायटीच्या विशयाचेर उक्तेपणान चर्चा करपाचें आव्हान वीज मंत्री निलेश काब्रालाक दिलें. निलेश म्हणटा आपूण आव्हान स्विकारता. पळयात. लायट बिलाच्या दरवाडी विरोधात गोंयभर खवदळ जाला. काँग्रेसीन ह्या आदी हो विशय उखलून धरलेलो. उपरांत सरकारान लायट बिलाच्या निश्चित शुल्काचेर 50% सूट दिल्ली. काँग्रेसीन परत एक फावट ह्या विशयाचेर आवाज काडला. काल आमी पॉवर मिनिस्टराक चॅलेंज केलेली कित्याक पॉवर मिनिस्टरान स्वता प्रेसाक सांगलेलें कित्याक बाबा आपूण लोकां कडेन डिबेट करपाक रेडी आसा म्हणून. सो जेन्ना ताणें स्वता सांगलेलें आपूण लोकां कडेन डिबेट करपाक रेडी आसलेले त्या प्रमाणे हांवें काल ताका चॅलेंज केलेली कित्याक बाबा मुर्मुगांव तालुक्यान तुवें येवन दाखोवचो म्हणून. बाबा लोक आमचे सगळे मुर्मुगांव जे आसा ते डिबेट करपाक तुजे कडेन रेडी आसा. कित्याक ही जी बिलां येयलां जी तुमी लोकांची फोटोनी फटयलेले आसा लोकांक जे 50% फिक्स चार्जीसाचेर दिवन हे लोकांचे अक्षरशः तुमी फटयलेले आसा. म्हणजे ते म्हणटा न्हू ते मीठ लायलेल्या भशेन चोळलेल्या भशेन केलेले आसा तशें केलेले आसा लोकांचे. सो आमी ताका सांगपाक सोदता बाबा तुका आमी जी चॅलेंज केलेली तुवें ती चॅलेंज एक्सेप्ट करून आनी तूं हांगा येवना. सो येवना आमी तुजो जो मेन इन्चार्ज आसा तालुकाचो मुर्मुगांवचो आसा पळय ताका मेळ्ळे. ताका आमी मेमोरंडम सबमीट केलो. ताका मेमोरंडम दिलो आमी आनी ताका सांगलें बाबा हे जे डिमांड आमी आख्खे गोंयभर केलेले आसा परत तुमकां आमी रिमांड करता हे डिमांड घ्या आनी ताका मेमोरंडम आमी दिल्लो आसा. जसो हांगा आसा मिलिंद नायक जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर ताका दिसता फक्त आपूण मुर्मुगांवचो पळय तसो ताका दिसता थंयसर कित्याक आपूण फक्त कुडचड्याचो पॉवर मिनिस्टर काय म्हणून. तो जेन्ना गोंयचो पॉवर मिनिस्टर तेणें सगळे कडेन वयपाक ताका रायट आसा. तेणें आयज हांगा येवंक जाय आसलो. आयज आमी ताका चॅलेंज करता जसो पळय तो म्हणटा पळय तुमी मुर्मुगांव रावन कित्याक चॅलेंज करता तेजें रेजिडेन्शन करे तो वेर्णाचो मरे. तो वेर्णाचो तो रावतात खंय आतां कुडचड्यार रावता वचून. सो तो जेन्ना 2-2 जाग्या वचून आसा जाल्यार ताकाय तितली अक्कल आसूंक जाय बाबा. जेन्ना तो पॉवर मिनिस्टर तेणें खंयसूर वयपाक तो कित्याक भियाता फक्त कुडचड्या कित्याक आफयता. आतां हांव ताका नेक्स्ट चॅलेंज करता. नेक्स्ट प्रोग्राम जो आमचो आसतलो चवथ जाल्या उपरांत नेक्स्ट प्रोग्राम आमचो आसतलो आनी नेक्स्ट प्रोग्राम आसतलो तो आमचो दुसऱ्या तालुक्यान आसतलो तेन्ना परत ताका हांव चॅलेंज करता त्या तालुक्यान ताणें येवन दाखोवचो म्हणून. मजगती काँग्रेस फुडाऱ्यान दिल्ले चर्चेचें आव्हान वीज मंत्री निलेश काब्रालान स्विकारलां. लायटीचे हांवें ताका सांगलें तुका जर आतां 1-to-1 डिबेट करा खंयच्या चॅनलाचेर खंय करया ओपन पब्लिकाक कितें डिबेट पब्लिकाचे 10 क्वेश्चनां आसतलीं. म्हाका हाडून तूं पयलीं एक्सप्लेन करा. तुवें आतां गोंयभर भोंवलो मरे सगळ्या कडेन तुवें बिलां हाडलीं तर म्हज्या वांगडा बस मरे पयलो आनी म्हाका दाखय हें बील अशें चुकलां हें तुवें रेट चड लायल्या. पावर जे यूज केल्ले घरान आसा ते पावराचे पयशे दिवपाकूच जाय. फुकट स्टेट जावंक शकना ही. घरान बसले म्हूण पावर यूज केले पूण आमी सांगून नासले आमी घरा बस म्हणलें सरकारान कित्याक पेंडेमीक तशें आसा.
लोकां मदें भोंवले जाल्यार ते आनी त्रास जातले म्हण आमी घरान बस म्हणलें. पूण हें न्ही की वापरपाक लायट जी आसा जी लागता ती वापरपाची. लोकांनी चड कंज्यूम केले ऑटोमॅटिकली बील चड येतलीच. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी कुडचड्या वयल्यान प्रहार सावर्डेकार. भर चवथीक घोंग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. फुडल्या 48 वरांत पावसाचो नेट कायम आसतलो खंय. गोंया सयत पश्चिम दर्यावेळेर घोंग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. वादळी वाऱ्या सयत पावस पडटलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. डिजिटल पेमेंट्स वाडल्यात पूण लॉकडावनाक लागून भारतीय गिरायकांचो खर्च 40% देंवला. एका सर्वे प्रमाण मार्च ते जून ह्या 4 म्हयन्यांच्या काळात भारतीय गिरायकांनी आपलो खर्च देंविल्ल्याचें म्हटलां. भारतीयांनी तेंची जिणेची पद्दत आनी गरजांचेर पुनर्विचार केलो अशें इटी मनीन केल्ल्या सर्वेंत म्हटलां. लॉकडावनाक लागून लोकांची येणावळ देंवली देखून बऱ्याच लोकांनी तांच्यो गरजो आनी खर्च उणो केलो. गिरायक आतां वेव्हारां खातीर डिजिटल पेमेंट्साचो पर्याय वापरतात. UPIक चड लोकांनी पसंती दिल्ल्याचें हातूंतल्यान दिसून आयलां. एप्रील म्हयन्यांत पुरवण साखळी बंद जाल्ल्यान देशभरांतल्या लोकांच्या खर्चांत बरीच कपात जाली. उत्पन्नाची अनिश्चितताय पळोवन लोकांनी तांच्या म्हयन्याच्या बजेटाकय कात्री लायली. रेस्टॉरंटाय बंद आशिल्ल्यान तशेंच लोकांच्या मनांत कोरोनाचो भंय निर्माण जाल्ल्यान पोरूं वर्सा परस ह्या वर्सा रेस्टॉरंटा वयलो खर्च 20% परस चड उणो जाला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. नीज रापणकारांचो एकवटा कडेन संबंदीत नुस्तेकारांनी सुंगटाचे हेचेरे खातीर एक प्रस्ताव सादर केला. ह्या प्रकल्पाचो फुडले पिळगेक कसो फायदो जातलो ते विशीं त्यांनी मत मांडलां. बाणावले येवपा आशिल्ल्या प्रस्तावित प्रकल्पाचेर कांय नुस्तेकार बेजार जाल्यात. ह्या प्रस्तावित प्रकल्पा विशीं तांच्यो मागण्यो आनी तांची भुमिका तांणी निवेदनाच्या माध्यमांतल्यान स्पश्ट केल्या. पळयात ते कितें म्हणटात ते. हितून आमी सगळें मेन्शन केलो आहा जे कितें एक्टिविटीज जातली. फिश एक्टिविटी आमकां थिंगा जाय, तेजें ऑपरेशन, तेजे बेनिफिट्स ओके कशें आमकां मेवतले आनी कितकून आमकां गव्हर्मेंटाचें तें आमकां जाय तें आमी सगळें तेजेर मेन्शन केलो आहा. जे आमचे आयज न्हू हे आमी फ्युचर प्लॅनूय करून मेन्शन केलो आहा जे आमी आमच्या फ्युचर जनरेशनाक हें कितकून बेनिफीट जातलें जे आमी केन्नाय अशें करून करून ना प्लॅन जो आमी आयज गव्हर्मेंटा बरें मांडला. तितून आमी जायत्यो आमचे प्रपोजल मांडलेले आहाय जावं फिश मेंडिंग, मागीर बोट दवरपाच्यो जागो, थिंगा एक्टिविटी करपाचो जागो, मागीर टॉयलेट्स आनी आमचे थिंगा प्रोविजन दवरलां आमी थोडें दाखयलां जे आमचे प्रॉन थिंगा हॅचिंगाक आमकां कितकून एक्टिविटी ती करपा मेळटली. इंट्रस्ट ऑफ एक्सप्रेशन म्हणून तेमी म्हणलां. आतां गोडी कोणी बिडर आसपाक शकता थिंगा बिसायड्स द फिशरमॅन गव्हर्मेंटा बरें मांडपाक शकता, तांचोय प्रपोजल मांडपाक शकता. सो आमी कितें म्हणलां आतां ट्रायंगुलर एग्रीमेंट इन अ सेन्स रांपोणकार हो फिशींग कम्युनिटी गव्हर्मेंट अँड हुएवर दे आर गिविंग. आमकां फिशरमॅनाचो, रांपोणकाराचो, नुस्तेकाराचो जो हक आहा तो सांबाळपाचो. तो हक कितकोन सांबाळपाचो म्हणटाय तो ह्या प्रोपोजलान सारको लॉंग टर्म हक कितकोन सांबाळपा जाता ते हे प्रोपोजल आहा. कित्याक 10 एकर जमीन प्रॉन्स हॅचरीक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 10 एकर म्हणजे सुमार अराउंड 45,000 एस जाता, 40,468 स्क्वेअर मिटर जाता. इतली जमीन गरज ना. 3-4 एकर पुरो. सो सुबेज जमीन गव्हर्मेंट दिवपाचो दिता इन्व्हेस्टराक. तितून रांपोणकार जे आहाय ते कितें म्हणूं शकता एक 20% ऑफ द शेअर होल्डिंग ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट should come to the association and the members, and a project has been proposed की ह्यो वस्तू करच्यो जो इन्व्हेस्टर आहा त्याक उमकी पर्सेंटेज आसची आनी गव्हर्मेंटाक एक 60% आसची. सो दिस इज द पर्सेंटेज हे आज त्या लेटरान बरयलो आहा. गोवा 365 खातीर बाणावलीच्यान रमेश नायक रावत. म्हापशेचो बार्देस बाजार नवी स्कीम घेवन आयला. व्होकल फॉर लोकल. हातूंत थळाव्यांकडल्यान कड्डण आनी हेर धान्य विकते घेवन रोजगार मेळोवन दिवपाचो उद्देश आसा. तशेंच गिरायकांक बऱ्या दर्जाचो माल मेळटलो. बार्देस बाजाराची नवी अध्यक्ष पूनम आजगांवकारान सांगलें. कोरोनाची सावट पडिल्ल्यान अंदू बार्देस बाजारच्या वस्तूंचो बरो सेल जावंक ना हें पूनम आजगांवकारान मान्य केलें. पूण गिरायका खातीर ह्या फुडें नव्यो आकर्शक अश्यो स्किमी हाडपाचो हावेसय तिणें उक्तायलो. पळयात तिचें म्हणणें. वर्सा सारको सेल जावना आमचो, कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कोविडूय आसा, बाकी कॉम्पिटिशनूय आसा.
खूब सुपरमार्केट्स येयल्ले आसा आजू बाजू. सो त्या खातीर आमी आमचें प्लॅनिंगूय आसा खुबशे स्किम्स हाडपाचे आनी एट्रॅक्टीव स्किम्स दिवपाचे हांकां आमच्या ग्राहकांक. आमी एक नवीन स्कीम लॉन्च केला दॅट इज वोकल फॉर लोकल. जितून आमी आमचे जे लोकल प्रोडक्ट्स आसा किंवा लोकल जे आमचे कडधान्य आसूं, मीठ आसूं किंवा सोलां जे आमचे फार्मर्स लोक उगयतात तांकां आमी आतां प्राधान्य दितले. तांकां आमी फ्रो फ्रंटार हाडपाक सोदतात की तेंचे आमी प्रोडक्ट्स विकपाचे. तेजे जास्त डिमांड आसता लोकल एरियान ज्युरिडिक्शना प्रमाणे. सो वी आर ट्रायंग टू गेट देर अँड ट्राय टू इन्क्रीज आवर सेल थ्रू दॅट. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.